मोडणी आसा. देव खंय आसलेल्याक आनीक दिता, आनीक नासलेल्याक पातीशेर कोत्ता. मनशाचें नशीब खंय थान खंय पावयता तें फकत दुख्खान आसलेलो मनीसूच जाणा आसता. बरो सांपडला म्हज्या हातान. देव दिऱ्या, कितले फोन केले तुका, पूण तूं म्हजो फोन उखलिना. म्हजे पयशे दिवंक पडटा लिगोन भोंवता. देव दिऱ्या, आयज दितो फाल्यां दिता, पूण काय केन्ना दितलो? मारी नाका, म्हाका मारी नाका. हांव तुजे लागीं हात सोडून मागता, मारी नाका. हांव तुजे पयशे दितलो, सद्या म्हजे लागीं ना. केन्ना दितलो सांग? म्हजे पयशे दिनासतना लिपण भोंवता. मोर दवडिल्या. म्हाका मारी नाका, हांव तुजे पयशे दितलो. दितलो म्हणटा केन्ना? केन्ना सांग, केन्ना दितलो? पळय, मातशें म्हाका समजून घे न्हय, कारण तुका दिवंक म्हजे लागीं पयशे नात. थोड्याच दिसांनी हांव तुजे पयशे दितलो. पयशे दितलो म्हणून म्हणून तुवें म्हाका 1 वर्स काडलें, आनी केन्ना दितलो? म्हजे पयशे आतांचे आतांच जाय म्हाका, नातर घे. दी म्हजे पयशे, आतांच्या आतां दी. हांव तुजे लागीं हात सोडून मागता, म्हाका थोड्याशे दिसांचो वेळ दी. हांव तुजे पयशे फारीक करतलो. हांव तुका 2 दिसांचो चान्स दिता. जरी तर तुवें म्हाका 2 दिसां भितर दिवंक ना जाल्यार तुज्या घरान येवन व्हडलो हंगामा करतलो. कितें जालां आनी हे पोरी तूं रडटाय कित्याक? सांग न्हय कितें जालां पळय तें. हे पोरी तूं कित्याक रडटाय? हालविता, वाटेर एंटनी मेवलेलो आनीक आपले पयशे मागूंक लागलो. हांवें ताका जाय ती सजमापाची तजवीज केली, पूण तो आयको कसोच तो हेरना जालो. आतांच्या आतां आपले पयशे दी म्हणूंक लागलो. खंयचे पयशे हांव ताका दितलो? आनीक पयशे दिवंक ना म्हणून ताणें म्हाका जायतो मारलो. इतलो मारलो की म्हज्यान तो मार सोसूंक जायना जालो. रडो नाकाय, देवाचेर विस्वास दवर. तर एका दिसाक सगळें सारकें करतलो. केन्ना सारकें करतलो? केन्ना? आमच्या जिवितांत ही दुखाची मोडां कित्याक? कितले देवा लागीं आमी मागले, हे रिणांतले आमकां पयस कर म्हणून. काम दी म्हणून कामूय म्हाका मेळना.
कितें खातेली लोकांच्या रीण घरांनी येतात आणि रीण मागतात. केन्ना म्हणून हे सारखे जातले, केन्ना देवाक मातूय आमचे चुचुने दिसोक ना. हांव सदांच देवा लागीं मागता आमकां हे उदृश्टांतली निवार म्हणून. आनी हांव जाणा एका ना एका दिसाक देव आमचे मागणें जरूर आयकतलो. आतां आमी भितर या, हांव तुका जेवण वाडटां. पळय झोलवी, तूं तर बरे भाशेन जाणा ह्या दिसाक म्हजी परिस्थिती कितली बिघडलेली आसा पळय ती. सगळेच वाटांनी टेन्शन, तकलेर चिंतनाचो भार. जेन्ना हांव काम करतालो तेन्ना म्हजे इश्ट म्हजेशी येताले, हांव तांकां आदार करतालो. पूण आयज म्हज्या आदाराक कोणूच पावना. सांगचें म्हणल्यार एक इश्ट पासून म्हाका आदार दिवंक तयार ना. सगळोच रिणांत बुडलेलो आसा. एक पावट म्हाका अशें दिसता की खंयसरी वचून म्हजो जीव सोंपूंक. एडी तेश म्हणाका, जीव दिवपा चिंतना तुज्या मना पासून आणाका. बरो न्हू तें, देवाचेर विस्वास दवर, देव सगळें सारको करतलो. देवाचेरूच विश्वास करून चलता हांव. देवाक मागणें करता ह्या आकांतांतलो म्हाका निवार म्हणून. पूण कसलोच फायदो ना. देव म्हजे मागणें आयकना जल्वीन. देव म्हजे मागणें कित्याक आयकना. चो एडी, तूं एक बॉल घे आनी तो वणटीर मार. तो बॉल परत येतलो, कित्याक थिंग वणूट आहा. तेच परी तूं जी मागणी करता ती देवा लागीं पावना, कित्याक थिंग पातकां वणूट तयार जालो आहा. ती मागणी पातकां वणटी आड्डोताय आनी परत येताय. तेका लागून तुका सांगता हांव, एक बरो कुमसार जाव आनी तुगे पातकांचें बोगसण माग आनी मागीर चोय देव तुगे मागणें आयकता वो ना तो. जल्वीन तेंवूय करून पळयता. आयजूच वचून हे बरें कुमसार जाता. तुका चड आनी चड देव बरें करूं. कांयच सजमना कितें करचें तें. सगळ्याच वाटांनी दूख. सूख म्हणटा तें म्हज्या जिविताक ना. सगळें सोंपलें. आदी कितलो खुशाल आसलो म्हज्या जिवितांत. म्हज्या घरकान्नी सांगता, पूण एकाच खिणा भितर सगळें सूख दुखान बदललें. म्हजो गोरकार घरांतलो भायर सरून गेल्लो, आजुनूय येवंक ना. तूं ताच्या सांगाताक राव, चिंतनाचो भार तो घेवन भोंवता. तोनिया, तूं म्हणटा न्हय, जो कोण वज्याचो भार घेवन आसा तो आपणाशी येयात म्हणून, आनी हांव तुमकां समाधान करतलो म्हणून. तो दोनिया, तूं आमचे वेले सगळे वायट पयस कर. म्हज्या गोरकाराच्या सांगाताक राव आनी हे सगळे अदृश्टांतलो तूंच ताका निवार. दोनिया, म्हजी घरकार म्हजे पासून देवा लागीं मागता. पूण म्हजी इतली चूक. हांवें घर बांदलें, घर बांदूंक लोकां लागीं पयशे रीण काडले. पूण आतां हे झुजाक लागून म्हाका वचोंक मेळना. ह्या संवसाराक म्हाका जियेंक नाका. देखून हांव म्हजो जीव सोंपयतलो. हय, हांव म्हजो जीव सोंपयता. म्हजी घरकान्नी म्हाका माफ कर. तुजो घरकार हारलो. दोनिया, तुझ्या दुतांक धाडून म्हज्या गोरकाराची राखण कर. कितें कोता, हांव दोनाल्या उदका पडालो. म्हाका मरोंक जाय. म्हाका म्हजो जीव दिवंक जाय. म्हजे तकलेर सगळो टेन्शनाचो भार पडलेलो आसा. तेच पासून हांव म्हजो जीव दिवंक सोदता. तेका लागून तूं जीव दिवपाक गेल्लो. बरें, म्हाका एक सांग, तुवें जीव दिलो जाल्यार तुगे केसो टेन्शनां, केसो प्रॉब्लम आहाय ती सॉल्व जातली. तुवें जीव दिलो जाल्यार तुगे घरचीं खुशाल आसतलीं. तुवें जीव दिलो जाल्यार तुगे मन शांत जातलें ना. जाण मरे, आमगे जीव सोंपयलो जाल्यार आमगे आत्मो स्वर्गार वचपा ना, पूण देंवचारा हातीन वयतलो. आम जाणाय जे आम कितें कोताय तें पातोक म्हण तोरी आसून आम कोताय. म्हाका एक सांग, हुंच मनशां प्रॉब्लम आसना, हुंच मनशां टेन्शन आसना,
सगळ्या मनशांक टेन्शन आसताच, पूण सगळ्यांनी मनशांनी टेन्शन घेवन जीव दिवपाक गेले जाल्यार संवसारा मनीस दिसपा नाय, सगळे काशांव दिसतले. चोय बाबा, आयज तुका व्हडलें टेन्शन आहा म्हूण, तुका सोसूंक जायना म्हूण तूं जीव दिवपा आयला जाल्यार चिंत आनी चोय आमगे जेजून की तूं कश्ट सोंसले आसता ते. तेका लोकांनी तेजे तोपलेक काट्या मुकूट घालो आनी तो रोगतान भरलो. तरी आसतना जेजून सोंसलें. लोकांनी तेका जोत्यांनी लूट उडोवन तेका मारलो. तरी आसतना जेजून सोंसलें आनी आमगे पातकां पासत तो खुर्सार मेलो. जाल्यार आमच्यान सोंसूंक जायना? जाता. कोण म्हणलो हांवें, बोर केल्यार बोर मेळटा, वायट केल्यार वायट मेळटा. तूं तुगे जिवितान बोर कर आनी सगळें बोर जातलें. जाणा, जेजू आमगे काळजां येवपा आशेला आनी तो आमगे काळजां दारा उमऱ्यार उबो आहा. पूण आमगे काळीज पातकांनी कुसलां ती आमी नितळ करपा जाय आनी आमगे जेजूक आमगे काळजांक येवकार दिवपा जाय. कित्याक तूं देवाचें मंदीर आनी ह्या मंदिरांत देव वस्ती करता. आज तुजें अदृश्ट येयलें म्हूण आयज तूं जीव दिवपा आयला. हे अदृश्टाक तूं फुडो कर. मुखार वच. देव तुका वाट दाखयतलो. इश्टा म्हज्या, म्हाका माफ कर. हांव चुकलो. हांव चिंती नासतना म्हजो जीव दिवंक वेतालो, पूण देवान तुका म्हजेशी फावयलो आनीक म्हजो जीव वाटायलो. हांवें म्हजे घरकान्नीचे पासून चिंतूंक ना. हांवें चिंतलें की जीव दिलो जाल्यार ही सगळी टेन्शनां म्हजी काबार जातली म्हणून. पूण आयज जेजूचे नियाळ केलो जाल्यार म्हज्या दोळ्यांनी दुख्खां पडटात. जेजून आमच्या पासत, आमच्या मोगा पासत आपलो जीव दिलो. खुर्सार एक निमणो थेंबो पासून आपले कुडीक दवरूंक ना. आपल्या रोगताचो निमणो थेंबो वारयलो आनीक आमकां पातकांतली सोडयली. दोनया, म्हाका माफ कर. म्हाका भोगोस जेजू. तुवें म्हजे पासत जीव दिला, म्हजे पासत तूं पुनर्जीवन जाला आनीक म्हाका पातकांतलो सोडयला. जेजू, हांव म्हजें आख्खें जिवीत तुज्या हातांत समर्पिता. वो खंय गेलो? इश्टा, खंय आसा इश्टा? तुवें तुजें काम पुरें केलें. आतां शांतीन वच. जेजू संवसाराचो वफो आनी तो आमकां हें सांगूंक सोदता. सगळेच वाटांनी दारां बंद जालेलीं तुका दिसता. ती तुज्या जिविताची काणयेचो शेवट न्हय. तुवें तोजवीत केली, तुवें मागणें केलें. जायतो वेळ तूं वाट पळोवन रावलो.
तरी आसतना तूं निराशी जालो. जेजू आमकां म्हणटा की हांव तुमची बंद जालेली दारां उगडी करतलो आनी ती खंयचेय परिस्थितीन खंयचेय वायट शक्तीच्यान बंद करूंक जावची ना. जंयतान तुजें चिंतप सोंपता थंयतान जेजू सुरवात करता. जे जाग्यार मनशांनी तुका ना म्हटलां थंयसर जेजू वय म्हणून बरोवचो आसा. तूं हें चिंतिनाका की आपलो वेळ सोरोन गेलो, आपलो चान्स गेलो. विश्वास दवर. आमच्या जिवितांत 2 रस्ते आसात. एक स्वर्गार वचपाचो आनी दुसरो इफेर्नाक वचपाचो. आमी स्वर्गार वचपाचो रस्तो धरूंक जाय. बरें जिवीत जिवंक जाय. जेजून शिकयल्ल्या रस्त्यार चलूंक जाय. आमच्या पातकां पासत तो खुर्सार मेलो आनीक आमकां सोडवून दिली. आनीक जालो जेजू आमचो सोडवूंडा.